आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार हांच्या आड कोणेच टिका करची न्ही अशी ताकीद फकत बाबूश मोन्सेराताकूच न्ही हेरांकूय दिल्या। तशेंच भाजपाच्या वरिष्ठ फुडाऱ्या आड टिकात्मक विधानां करची न्ही अशी ताकीद दिल्या अशी माहिती प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी केला। तशेंच भाजपा पक्षांत प्रवेश करपाक खूब जाण इत्सूक आसात, मात आजून तरी कोणाक घेवपाचे ते थारिल्ले ना अशें स्पश्टीकरण तानावडे हांणी दिलें। आमदार मायकल लोबो आनी विजय सरदेसायान गोयचो पयलो विरोधी पक्ष फुडारी जॅक सिक्वेरा हांचो विधानसभेत पुतळो उबारतले म्हूण आश्वासन दिल्लें, मात दोगूय सिक्वेराक मान दिवपाक अपेसी थारले असो आरोप कळंगूटचो सरपंच जोसेफ सिक्वेरा हाणें कळंगूट ते अस्मिताय दिसा निमतान केलो। आमदार वा सरकारान कळंगूटची कसलीच उदरगत करूंक ना, पंचायत आपलो निधी वापरून कळंगूटची उदरगत करता असो आरोप करीत जोसेफान सरकाराक घडचो आहेर दिला। मंगळारा प्रस्तावित सोनसोडो कब्रस्ताना खातीरची सुवात मेजून शिमेचो फातर बसोवपाचें काम जालें। ह्या वेळ सरकारी सर्वेयरान सुवात मेजून फातर घालतले अशें सांगलें, मात फॅब्रिका दी रायाच्या जाळवणदारांनी ह्या कामाक हरकत घेतल्या। आपल्या खासगी सर्वेयरान सुवात मेजल्या बगर शिमेचो फातर घालपाक दिवचे ना अशी माहिती फॅब्रिका दी रायाच्या जाळवणदारांनी दिल्या। इतले मजगती थंय वाद जावचो न्ही म्हूण कडक पुलीस बंदोबस्त तैनात केल्लो। सीआरझेडच्या नियमाक लागून केळशीच्या थळाव्यांक मुळाव्या सुविधां खातीर परवाने मेळना। केळशीच्या थळाव्यांक जीवनावश्यक सुविधांचे परवाने मेळचे हे खातीर पर्यावरण मंत्र्या कडेन मेळोन हाचेर उपाय काडपाक सांगतलो अशें केळशीचो सरपंच डिक्सन वाझ हांणी सांगलें। दिवचल पालिका मंडळाची मंगळारा जाल्ली बसका एका गाळ्याच्या विशयावेल्यान तापली। छत्रपती शिवाजी महाराज मार्केट संकुलांतल्या एका गाळ्याचो विशय नगरसेवक सुखदा तेली हाणें हो मुद्दो उपस्थित केलो। जाल्यार पालिकेच्या मालमत्तेत सोरो विकपाक परवानगी दिवची न्हय अशी मागणी नगरसेवक आदोगाद अपर्णा फोगेरी हाणें केली। दिवचल पालिका मंडळाची बसका नगराध्यक्ष कुंदन फळारी हांच्या अध्यक्षते खाला आनी मुख्याधिकारी सचिन देसाय हांच्या निरीक्षणा खाला मंगळारा जाली। हे बसकेक दीपा पळ सोडल्यार हेर सगळे नगरसेवक हाजीर आशिल्ले। हे बसकेन बाजारांतल्या छत्रपती शिवाजी महाराज मार्केट संकुलांतल्या गाळ्याचो प्रश्न तापलो। या संकुलांत सोरो विकपाक परवानगी दिवची न्हय अशी मागणी नगरसेवक अपर्णा फोगेरी हांणी केली, मात कांय नगरसेवकांनी हे मागणेक विरोध केलो। हेर कांय विशयांचेर चर्चा जाली।
स्मार्ट सिटीची कामां दिल्ल्या वेळेन पुराय जावची म्हूण स्मार्ट सिटीच्या कंत्राटदारांक तांच्या कामा खातीर वैयक्तीक मुजत दिल्या. सगळ्यांत पयलीं सिवेजीची पायपां घालपाचें काम पुराय करतले आनी उपरांत रस्ते हॉटमिक्स करून पणजे 31 मे मेरेन स्मार्ट करतले अशें पणजेचो आमदार बाबूश मोन्सेरातान सांगलें. मुख्य सचिवान स्मार्ट सिटीच्या कामांचो नियाळ घेवपा खातीर सचिवालयान बसका आपयल्ली. आमदारा सयत पणजे महानगरपालिका सल्लागार, येरादारी पुलीस आनी कंत्राटदार हाजीर आशिल्ले. स्मार्ट सिटीच्या कामा वेळार येरादारी सुटसुटीत करपाचेरूय चर्चा जाली. 31 मे मेरेन स्मार्ट सिटीची कामां पुराय जातली अशी हमी परत एक फावट बाबुशान दिली. फाटले 15-20 दीस जाले पणजे बाजारांत भाजयेचे दर तेंगशेर पावला. भेंडे, वालपापडी, डब्बू मिरसांग, दोडकी, काराती आनी हेर भाज्यांचे दर 100 रुपया किलो आशिल्ले. मटाराचे दर वाडून 120 रुपया किलो जाला. लसूण 400 रुपया किलो जाल्यार आले 200 रुपया किलो विकतात. भाज्यांचे दर आयकून सर्वसामान्याच्या कपलाक आटयो पडल्यात. उण्या उत्पादनाक लागून आनी मागणी चड आशिल्ल्यान लसणीचें मोल वाडला. 100 रुपया मोलान विकपी कांदो आनी टोमाट्याचें मोल मात 40 रुपयांचेर स्थिर आसा. सोमारा पणजे बाजारांत कोबी 30 रुपया आनी फ्लावर 40 रुपया किलो आशिल्ले. लसूण आनी आल्याचे दर फाटलो 1 म्हयनो जालो तशेंच आसा. म्हारगायेचो फटको सर्वसामान्यांक बसता. गांवठी भाजयेक मात मागणी भरपूर आसा. सध्या गोंयांत वचत थंय रस्त्या कुशीक कोयर उडोवपाच्या प्रकारांत वाड जाल्ली पळोवपाक मेळटा. पारसी पंचायतीच्या आजूचो होवळ मांद्रे वाठारांतल्या मुखेल रस्त्या कुशीक कोयर उडयल्ल्यान पुराय वाठार दुशीत जाला. देखून ह्या प्रकाराचेर पंचायतीन खर कारवाय करपाची मागणी केल्या. मंगळारा सकाळी 2 अपघात झाले. पर्वरी डॉल्फिन सुपर मार्केटा कडेन जीपीन दिव्यांग मनशाच्या स्कूटरीक धक्को दिलो. ह्या अपघातान दिव्यांग मनशाक आगताक मरण आयले. प्रायव्हेट जीप रेंटाक घेतिल्ली अशें घटना थळार उपस्थित आशिल्ले सांगतात. मजगतीं मंगळारा सकाळी पणजे दिवजा सर्कला कडेन आनीक एक अपघात जालो. तातूंत कोणाक दुखापत जावंक ना. चोपडेची फामाद दर्या सम्राट श्री वेताळ देवाची वर्सुकी जात्रा व्हडा उमेदीन मनयली. ह्या जात्रेक फोगाची जात्रा अशेंय म्हणटात. हांगा आंगवण करून देवाक आंगवणीचो फोग दितात. ताका लागून दर वर्सा जात्रे वेळार हांगा आतिशबाजी पळोवपाक मेळटा. दर वर्सा प्रमाण ह्याय वर्सा भक्तगणांनी व्हडा संख्येन गर्दी केल्ली.
रान हक्क दाव्यांचेर मुख्यमंत्र्यान घेतिल्ले भुमिकेक म्हजो तेंको आसा. त्यो तडीक लागपाकूच जाय, मात 70 मालांत लोकां कडेन डॉक्युमेंट नात. फॉरेस्ट सेटलमेंट अधिकाऱ्यान लोकांक वेळ वाडोवन दिवपाची गरज आसा अशें तळावो आमदार मंत्री विश्वजीत राणेन मागला. जर कोणाक आदोगाद जाय जाल्यार तो फुकट दिवपाक विश्वजिताची तयारी. कारापूर सरवण पंचायती वतीन विठ्ठलापूर साखळेच्या 4 प्रभागांत घराघरांत वचून कोयर एकठांय करपाच्या प्रक्रियेक सुरवात जाल्या. राज्यसभेचो खासदार सदानंद शेट तानावडे आनी मयेचो आमदार प्रेमीन शेट हांच्या हस्तुकी ह्या प्रक्रियेचो शुभारंभ जालो. लोक पयशे फारीक करपाक तयार आसात, पूण कोयर खंय उडोवचो वा ताचो कसो विलेवाट लावचो हो व्हडलो प्रश्न लोकां मुखार उप्रासता. लोकांक ही सुविधा दिल्यार विठ्ठलापूर वाठार कोयर मुक्त जावपाक मजत जातली अशें खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी सांगलें. भारतीय वायुसेनेन 2 जानेवारी 2024 ते 2 जुलै 2007 या काळात जल्मल्ल्या पात्र अविवाहित दादले आणि बायल उमेदवारांक अग्निवीर पदा खातीर ऑनलायन अर्ज मागयल्यात. ऑनलायन नोंदणी 17 जानेवारी ते 6 फेब्रुवारी 2024 मेरेन जाल्यार ऑनलायन परीक्षा 17 मार्च 2024 जातली. आकांक्षी लोकांनी अग्निपथ vayu.cda.c ह्या संकेतस्थळार ऑनलायन नोंदणी करची अशें कळीत केलां. गोयचो अस्मिताय दीस म्हळ्यार जनमत कौलाच्या जैताचो दीस. सरकारान हो दीस राज्य पावण्यार मनोवपाक जाय अशें उलोवप विजय सरदेसायान केलें. गोंय महाराष्ट्रान विलीन करपाक सोदपीच लोक आयज सरकार चलयता अशी टिका विजय सरदेसायान केल्या. रवींद्र भवन मडगांव हांगसर जाल्ल्या अस्मिताय आनी जनमत कौल जैत सुवाळ्यांत विजय सरदेसाय उलयतालो. मंगळारा लिंगाभाट पर्रा वाठारांतल्या घराक अचकीत उजो लागलो. फॅन, कपडे आनी लाकडाच्यो कदेली उज्यान लासून गोबर जाल्यो. थळाव्या लोकांनी उजो पालोवपी दळाक कळीत केल्या उपरांत ताणें घडणूक थळार येवन उजो नियंत्रणांत हाडलो. उजो लागिल्ल्यान सुमार 30,000चे लुकसाण जालें जाल्यार 2 लाखांचे लुकसाण जावपाचें वांटोवपाक उजो पालोवपी दळाक यश आयलें. सुदैवान जिवीतहानी टळ्ळी. ह्या घडणुकेची म्हायती पर्राचो उपसरपंच डॅनियल लोबो हांकां मेळ्ळ्या उपरांत तो घडणूक थळार पावलो. उजो लागिल्ल्या घराची ताणें पळोवणी केली. मुख्यमंत्री आनी पंचायत निधींतल्यान उजो लागिल्लें घर दुरुस्त करून दितलो अशें आश्वासन ताणें ह्या वेळार दिलें.
कोमंदात सुवातेर बेकायदेशीर घरां जाल्ली तेन्ना कोमंदात काय सरकार निदिल्लो ते पयलीं पळोवपाक जाय. हांगसर गोंया भायल्या लोकांचो प्रश्न ना. ह्या सुवातींनी 20 वर्सां राबितो करून आशिल्ल्या लोकांचे प्रश्न आसा. देखून कोमंदात आनी सरकारान हो विशय बरोबर मेळून सुटावो करपाची गरज आसा. कोमंदात अधिवेशनात बेकायदेशीर घरां कायदेशीर करपाच्या विरोधांचेर महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात उलयलो. गोंयचो दर्यादेग व्यवस्थापन आराखडो तयार करपाक मुख्यमंत्र्यान एप्रील मेरेनची मुजत दिल्या. आराखडो दिल्ल्या वेळे भितर तयार जावचो म्हूण आमचें काम चल्लां. पूण जर लोकसभा वेंचणुकेची आचारसंहिता लागत जाल्ल्यान हो आराखडो तयार जावपाक कळाव जावं शकता अशें पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरान सांगलें. गोंयचो बहुचर्चीत ZMP तयार जावपाक दिल्ली डेडलायन उक्तलो अशी चर्चा जावपाक लागल्या. हाचे बद्दल पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेराक विचारलें. चेन्नय आनी केरळांतल्यो ज्यो एजन्सी हो प्लॅन तयार करतात तांचेर गोंय सरकार निंबून आसा. आराखड्यान कसल्योच त्रुटी नात, पूण कांय बारीक सारीक गजाली आसात त्यो जाग्यार घालपाक जाय अशें मंत्र्यान सांगलें. गोंयांत भलायकी मळार नवे नवे प्रयोग करून वेगवेगळ्या दुयेंसांचेर उपचार सोदप चालू आसतना ब्रेस्ट कॅन्सराच्या दुयेंतीं खातीर खूश खबर. आतां ब्रेस्ट कॅन्सराचेर उपचार करपाक आनिकूय सोंपें जातलें. गोंयांत ब्रेस्ट कॅन्सराचो धोको उणो करपा खातीर आतां नवें वखद तयार जालां. हें वखद इन्सुलिना सारकें दिवचें पडटलें आनी तें गोंयकारांक उपचारा खातीर उपलब्ध आसतलें अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. गोंयांत ब्रेस्ट कॅन्सराच्या दुयेंसाची वाड जाल्लें स्पश्ट चित्र पळोवपाक मेळटा. दर म्हयन्याक 200 नवे दुयेंती मुखार येतात. देखून आतां ब्रेस्ट कॅन्सराचेर उपचार करपाक नवें वखद तयार जालां. हें वखद गोंयकारां खातीर फुकट आसतलें आनी दर एकल्या दुयेंतींक इंजेक्शना वरवीं हाचो डोस दितले अशी माहिती दोतोर शिवानंद बांदेकर हांणी दिल्या. सरकाराच्या भलायकी खात्यान राज्यांतले 4 हेमोफिलिया दुयेंतींक फुकट ट्रिटमेंट दिवपाचो निर्णय घेतला. एकल्याच्या ट्रिटमेंटाक 1.5 ते 2 कोटी रुपया वर्साक खर्च येतलो अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें. राज्यांतल्या हेमोफिलिया पेशंटांक आतां फुकट उपचार मेळटले. राज्यांत अशे 4 पेशंट आसात. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हाणें पत्रकार परिशदेंत ही माहिती दिल्या. हे पेशंटाचो भलायकी खर्च खूब म्हारग आसता. देखून हो निर्णय घेतिल्ल्याचें राणे हांणी सांगलें. दोन 2024 जावपी लोकसभा वेंचणुकेंत उत्तर गोंयांत भाजप 1 लाख मतांनी जिखतले असो विश्वास मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें व्यक्त केला. ह्यान पयलीं दक्षिण गोंयांत 60,000 परस चड मतांनी भाजपाचे सीट वेंचून येतले अशें विधान मुख्यमंत्र्यान कांय दिसां पयलीं केल्लें.
सरकारान 22 जानेवारी 2024 दिसा भौशीक सुटी जाहीर केल्ल्यान खेळां आनी युवा वेव्हार संचालनालयान 22 जानेवारी दिसा आयोजीत केल्ली राज्य पावंड्या वयली नागरी सेवा बुद्धीबळ खेळां सर्त फुडें धुकल्ल्या। आतां ही सर्त 23 जानेवारी 2024 दिसा कांपाल इंडोर हॉलांत आयोजीत करपांत येतली। पिंपळाच्या पानाचेर प्रभू श्रीराम, सीतामाई, लक्ष्मण आणि हनुमानाचे चित्र काडप म्हळ्यार आव्हान। मात दिवचलचे एक चित्रकार राजाराम परब हाणें ही किमया केल्या। ताणें 11 इंच पानाचेर एके वटेन प्रभू श्रीराम, सीतामाई, लक्ष्मण आणि हनुमान जाल्यार दुसरे वटेन राम मंदिर काडला। एक फाकीवंत चित्रकार म्हूण राजाराम परब हांची वळख आसा। अयोध्येंत जावपी श्रीराम मूर्ती प्राण प्रतिश्ठा सुवाळ्याचे उमेदींत वांटेकार जावचो म्हूण आपणें हें चित्र काडलां अशें राजाराम परब हांणी सांगलें। पिंपळाच्या पानाचेर चित्र काडपाक पोस्टर कलर वापरतले अशें ताणें सांगलें। उदकाच्या उणावाक लागून वळवयच्या फोंडेचे बाट वाठारांतल्या शेतकारांनी शेतां सोडिल्ली। आतां सुमार 20 वर्सां उपरांत ही जमीन लागवडी खाला हाडपाची शेतकारांची तयारी आसा। पूण उदकाचो उणाव होच तांचे सामके व्हडलो प्रश्न जावन आसा। सरकाराचे शेतकी वा उदका स्रोत खातें उदकाचो प्रश्न सुटावो करता जाल्यार फाटल्या 20 वर्सां परून पडींग आशिल्ली जमीन लागवडी खाला हाडपाची तयारी ह्या शेतकारांनी दाखयल्या। शिवोले साळियान भुरग्यां खातीर बांदिल्ल्या चिल्ड्रन पार्काची सामकी चवथिकाय जाल्या। सडये शिवोले वाठारांत 2003 वर्सा भुरग्यां खातीर चिल्ड्रन पार्क उबारिल्ले। उपरांत पार्काच्या दुरुस्ते कडेन कोणाचेंच लक्ष दिवंक नाशिल्ल्यान पार्काची वाट लागल्या। पार्कांत सगळी कडेन झोपां वाडल्यात। नितळसाण म्हणटा ती खंयच दिश्टी पडना। बसपा खातीर घातिल्ल्या बांकांचेर झोपां वाडल्यात। कांय वर्सां आदीं ह्या पार्कांत भुरगीं खेळटाना दिश्टी पडटालीं, पूण आतां ह्या पार्कांत वचपाक लेगीत भिरांत दिसता, इतली वाट लागल्या। यानादी लोकसभेची वेंचणूक लढोवपाची भास उलोवन दाखोवपी चर्चिल आलेमांवाचो सूर ल्हव ल्हव बदलपाक लागला। 2024चे लोकसभा वेंचणुकीत मतपत्रिकेचो वापर जाल्यारूच आपूण वेंचणूक लढयतलो अशी पलटी आतां चर्चिल आलेमांवान मारल्या।